मंगळारा दनपारां सुमार 12 वरांचेर होणा उद्योगीक वसाहतींत रावपी शेवंती मांडकर हिच्या घराक उजो लागलो तेन्ना शेवंती आपल्या कुडींत न्हिदिल्ली आशिल्ली। व्हड आवाज येता म्हूण पळयत जाल्यार किचनाच्या वटेन उजो लागिल्लो। उजो इतलो खर आशिल्लो की शेवंतीक आपलो जीव वाटोवपा शिवाय दुसरो पर्याय नाशिल्लो। तिणें बेगोबेग सायडीच्या कुडींत धांव घेतली आनी आपल्या धुवेक कळीत केलें। तांच्या दारान गाडी वचनाशिल्ल्यांक सायडीकूच आशिल्ल्या रामदेव प्लास्टीक फॅक्टरीच्या कामगारांनी मजत कार्य करून उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण उपरांत वाळपयच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मजत करून उरिल्लो उजो आटपांत हाडलो। उजो पालोवपी दळाक सुमार 5 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक येस आयिल्ल्याचो अदमास आसा। सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी, पूण लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। 12:28 विठ्ठल नार्वेकर म्हणून हिणी आमकां वाळपय फायर स्टेशनाचेर कॉल दिले की घराक एक उजो पेटला म्हणून नियर होंडा IDC ऑफिस त्याच्या फाटल्या। सो आमी इमिडिएटली टर्न आउट केली। फर्स्ट गाडी आमचो DG गांव सब ऑफिसर हो फुडें गेलो। तेजे उपरांत आमी QRV घेवन इमिडिएटली दोन्ही गाडी दुसरी गाडी टर्न आउट केली। येयल्यार हांगा पळयलें जाल्यार की गाडी थंय वचना, रोड नासल्या कारणान आमी चलतच फुडें आयले घरा कडेन। तर पळयता जाल्यार हांगासर रामदेव फॅक्टरी आसा जी प्लास्टीक खुर्चे बी करता। तेंच्यांनी पयलींच होस सोडून जी फायर फायटिंग आहा ती तेंच्यांनी चालू केल्ली आनी सगळे जे तेंचे घराचे जे सायटीक पडी आसली, बारीक रूम आसलो तेजे भितर तेची आमची सावित्री मांडकर हेची चली रावताली। सो इमिडिएटली तेंच्यांनी कंट्रोल बऱ्यापैकी हाडलेलो आनी उजो पालयल्लो सगळो तेंच्यांनी। सो आनी तेंच्यांनी एक LPG सिलिंडर जो एक खाली आसलो एम्प्टी आसलो तो सुद्धा तेंच्यांनी काडून दवरलेलो। सो आनी तेची चली ती मातशी काय जावना तेंकां, ती बरी आहा, सेफ आहा। आनी मातशे तेंची जी बेड जो रूम आसलो तेंचो किचन रूम तो पूरो सगळो जळलो आसा। पहले लगा था आग, मेरा भाई बोला कि उधर थोड़ा आग लगा है, तो मैं आ गया दौड़ के, खाना खाने बैठा था मैं, दौड़ के आ गया मैं। और बहुत कुछ नहीं, बाद में ये पाइप लगाया मैं फायर वाला, बाद में तो कुछ नहीं किया। बाद में आया ये लोग क्या बोलते हैं फायर वाला सब। मी खाटी न्हिदलेलं मी गोळ येता म्हणून फाटल्यान आवाज येयलो फटाफटा करून। म्हटलं आवाज येतो का मी गेलो, म्हणजे भायरसून उजो पेटोवन भितर येयलो कपड्यांक लागून फाटल्या रुमासून। फाटसून सुरू झाली? हो, फाटसून। आणि तुम्ही आता कितकी जण रावता त्या घरात? आम्ही एक चेडू दुसरे, एक चेडू तिसरे, चेडूले 5-6 जण रावता। 5 लोक असतात। सगळे जळून गोबर झाला, कायच उरना। तर आमकां मदत कोणी तरी करपाची। आमचो कमोवपी कोण ना, कांयच तर घरान उरोन आशिल्लो। गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।